नमस्कार. आयज आमी आसात इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर. आमचे बरोबर आसात सूरज बाब ठाकूर, आमचे बरोबर आसा साईनाथ बाब उसकैकर आनी आमचे बरोबर आसा राजेश बाब पेडणेकर. आनी आयज जी आसा ती गुंतता हृदय हे ही मराठीची फिल्म जी आसा ती रिलीज जाल्ली आसा आनी ताचेच बाबतीन आमी आयज चर्चा करपाची आसा. सो तुमकां येवकार, आमच्या इफीच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवकार, आमच्या गोंयान येवकार, ह्या आयनॉक्सान तुमकां येवकार. ओके, सो कांय प्रश्न तुमच्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुंतता हृदय ही फिल्म जी आसा ती पयली म्हटल्यार हो आयडिया कोणाच्या तकलेन येयली वा ही स्टोरी जी आसा ती खंयसरल्यान उत्पन्न जाल्ली? हुएवर वॉन्ट्स टू आन्सर. पळय, गुंतता हृदय हे म्हाज्या हांव FTIन शिकला. सो FTIन म्हाजे जे प्रोफेसर आशिल्ले डॉक्टर मिलिंद दामले, तांणी ताजी काणी प्लस स्क्रीन प्ले बरयला आनी तांणी हें फिल्म प्रोड्यूसूय केलां. सो फर्स्ट एक वर्स म्हणजे 2022 तांणी म्हाज्या बरोबर ही काणी डिस्कस केल्ली. सो ती मागीर फूल FTI फूल वर्सभर आमच्या बरोबर डिस्कशन कर, डेवलप कर आनी ताज्या उपरांत एका वर्सा उपरांत आमी ती केली. सो ती तांच्या तकलेन आयिल्ली काणी. हय, आनी इफी खातीर ही फिल्म सिलेक्ट जावपाची म्हटल्यार खूब व्हडली गजाल आमचे खातीर. हाचे पयलीं तुमच्यो इफी खातीर सिलेक्ट जाल्ल्यो फिल्म? हाजे पयलीं हांवें इफीन इंडियन पॅनोरमान 53rd इफी 2022 वागरो म्हणून म्हाजी शॉर्ट फिल्म दाखयल्या. हांवें ती डिरेक्ट केल्ली आनी राजेश सरान ती फिल्म प्रोड्यूस केल्लें. सो तें आमी म्हणजे दॅट वॉज द लास्ट स्क्रिनींग आनी फर्स्ट टायम हांव गोवन सेक्शनान प्रेजेंट करता फिल्म्स म्हाजे. व्हेरी नायस. आनी तुमकां डिरेक्टर म्हणून तुमकां इन्स्पिरेशन जी आसा ती खंयसरल्यान मेळ्ळी? म्हणजे हें स्पेसिफीक फिल्म करपाक काय जनरल अशें, कित्याक जनरली तुमी सांगपाक शकता, स्पेसिफिकली सांगपाक शकता? वी वूड लव टू लिसन. No, that's a tough question, but I think म्हणजे माझे जे म्हणजे ह्या फिल्डान येवपाचें जे इन्स्पिरेशन जें आसा न्ही, की म्हाजी मामाली जी सायड आसा ती एक फोक आर्ट फॉर्म करता कालो म्हणून. सो त्या म्हणजे भुरगेपणांतल्यान त्या काल्यान हांवें सुरवात केली एक्टींग करपाक, मागीर मातशें डिरेक्शन करपाक. सो थंयसरल्यान मागीर थोडो थिएटर, स्ट्रीट प्लेज. सो थंयसरल्यान एक खंय तरी म्हणजे आय कॅनॉट टेल यू एक्झॅक्टली खंयसरल्यान येता, बट दीस हॅज बीन द जर्नी. आनी गुंतता हृदय स्पेसिफिकली डिरेक्ट करपाचें इन्स्पिरेशन म्हणल्यार की म्हणजे स्क्रीन प्ले जो आशिल्लो तो आमी सावर्डेकर वाड्यान हें केलो, प्लेस केलो. सो लोकेशन फिल्माचें हें सावर्डेकर वाडो जालो. आनी एक्टर्स म्हणजे राजेश सरा बरोबर कोलॅबोरेट करप फर्स्ट टायम, रती मॅम, मंदार आनी सुब्राय जोशी म्हणटा ते 91 year old मॅन एक्टींग ऑन कॅमरा अँड वॉकिंग द रेड कार्पेट. सो अँड प्लस सूरज जो आसा, सूरज म्हाजो FTIचो बॅचमेट प्लस म्हाजो रूममेट, बट आमी FTIन एकूय पिक्चर करूंक नासले बरोबर. सो FTIच्या उपरांत आमी ठरयल्लें की फर्स्ट फिल्म वील डू विथ ईच अदर. आनी ताणें एका उतरान एका मॅसेजीचेर तो धांवून आयलो मुंबयंतल्यान आनी ही स्टेड विथ मी हियर. दोनूय दीस ताणें शुटिंगूय केलां, ताणें क्लिनिंगूय केलां. आमी दोगांयनी सगळे आर्ट डिपार्टमेंट, सो एवरीथींग, 2 man आर्मी आमी त्या पिक्चराक. हाव लावली इन्स्पिरेशन. व्हेरी नायस. आनी आमचे कडेन गुंतता हृदय हे आमचे सिनेमॅटोग्राफर सुरेश बाब ठाकूर आसात. सो तांचे कडेन इल्लीशी चर्चा. तुमचे एक्सपिरियन्स ही सिनेमॅटोग्राफी हाताळटना? चॅलेंजिंग होती. सायनासोबत बराच म्हणजे वर्षभर आम्ही आयडियाज डिस्कस करायचो, फिल्म्सबद्दल बोलायचो आणि एकमेकांना काम करायचं होतं. बट गुंतता हृदय हे फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि त्याचं वे ऑफ थिंकिंग, माझं वे ऑफ थिंकिंग कसं सिमिलर आहे ते आम्ही या फिल्ममधून थोडंसं एक्सप्लोअर केलं आणि मजा आली म्हणजे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आणि आमचे कडेन कास्ट आसा गुंतता हृदय हे राजेश बाब पेडणेकर आनी तेच बरोबर ते तांच्यांनी जायती कोंकणी फिल्मां जी आसा ती प्रोड्यूसूय केल्ली आसात. सो इट इज रियली नायस मिटींग यू. सो सर, तुमचे एज अ कास्ट म्हणून जर तुमी गुंतता हृदय हे फिल्म पळयत जाल्यार मिनिमल एक्टींग, मिनिमल डायलॉग्स, मिनिमल शॉर्ट्स आनी ह्या सगळ्यान भितून एक अमेझींग असो प्रोडक्ट जो भायर सरला. सो जेन्ना तुमी एक्टींग करतात आनी जेन्ना अशें मिनिमल एक्टींग गरजेची आसता, वे यू कॅनॉट ओवर डू थिंग्स, तेन्ना तुमी कशें आपणाक सजमायता वा कशे तरेन तुमी त्या कॅरेक्टरान स्वताक बसयतात? ना, पयलीं म्हणजे स्क्रिप्ट जेन्ना येता, सो मागीर स्क्रिप्ट कशी आसा, कितें आहा, आतां रायटर तातूंतल्यान कितें सांगूंक सोदता, मागीर डायरेक्टर कितें प्रोजेक्ट करूंक सोदता, ताज्या प्रमाणे मागीर त्या कॅरेक्टरचो ग्राफ, कॅरेक्टरचो नुएन्सीस, कॅरेक्टरचे लेयर्स कितें विचार करतलो. समटायम्स एज अ एक्टर
you start thinking beyond script also, ki whether it can be, you can go there, you can which will look good on the script or see on the screen, and then you discuss with the director that I would like to do something like this, like that. त्या प्रमाणे मागीर सी ह्या स्टोरीची सटल आशिल्ली, सो मिनिमलिस्टीक म्हणटा तुमी तितलीच गरज आशिल्ली. यू नीड नॉट गो ओवरबोर्ड गेले जाल्यार प्रॉब्लम जावपाचो, दिसपाचें की इट इज टू लावड, नॉट मॅचिंग with that and all. So, and of course the cast was good. Rati, Mandar, Saili, Daklensali, Subrai, say all are very nice actors. So tatun makai mai baren dista ki yes, it's a good set, and of course very strong technical side. Suraj, beautiful photography keltane, and Sainathan, beautiful frames, proper shots division bare aata je, and overall the sound and it's a package what has that film has come out. म्हणून एक पळोवपाकूच सुद्दां आतां तो इट बिकम्स अ विज्युअल ट्रीट. इट्स जस्ट अ 20-minute फिल्म, पण ते 20 मिनटां केन्ना कवर जाता तें कळना, कित्याक इट जस्ट इट्स अ फ्लायज विथ द टायम. येस, just like a water, it just flows around, so that is the happiness now what we get here. तुमी काजरो सारकेली फिल्म प्रोड्यूस केल्ली आसा, इवन तुमची डॉक्युमेंटरी ह्याच इफी खातीर 2024च्या इफी खातीर सिलेक्ट जाल्ली आसा, आनी की एक मोहिंजोदारो. म्हणटकूच जेन्ना तुमी डॉक्युमेंटरी प्रोड्यूस करतात आनी मागीर तुमचे कास्ट येता, जेन्ना तुमी गुंतता हृदय हे करतात, सो तुमी तुमची फील्ड वा तुमचो जॉनर अशें कितें मानतात, प्रोडक्शन वा कास्टिंग, वॉट? No, there is no fix as a producer, because somebody has to do, I would call that as a dirty job, an thankless job and an expensive job. Okay, not knowing कितें येतले परते येतले ना, and especially documentary तर कांयच येना, but of course you need to कितें तरी creative satisfaction or creative कोणें तरी करपाकूच जाय. आनी स्पेशली समज गोंयान कोण करपाक असो फुडें येता आनीक बरें आहा. पण आय हर्ड दॅट स्टोरी हाजी पयली मोहनजोदारोची, and I really liked it, and I knew that would be a benchmark for people to see, and it will be like a preservation of facts what happened at that time. आता आनीक 10 वर्सांनी तातूंतले जे इंटरव्यूज घेतले थोडे, ते कदाचित नॉट बी देयर, एक्झॅक्टली not breathing till then, so it's a very nice, and we wish to do extension to that, because footage itle asa, so we wouldn't want to do extension to that. So to ek as a producer jata, but dusra the actor, main is actor, producer I became later. But of course, if you ask me about what do you like to have, producer or actor, both, but as an actor, of course, I will always enjoy, because that's how I have come with theatre, then films, short films, and getting associated with good people, nice technical people like Saina, Suraj and all. So you feel that you are in a right boat to sail, थँक्यू सो मच टू ऑल 3 ऑफ यू. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन चर्चा करून, तुमचे कडेन उलोवन. आमच्या गोंयच्या प्लॅटफॉर्मान तुमी आसात म्हणून आमकां खूब बरें दिसता. सो देव बरें करूं तुमकां, अशीच तुमची जर्नी वाडत फुलत वचूं. थँक्यू.